गोंय सरकारची दीन दयाळ स्वस्थ सेवा योजना ही आता डायरेक्टली गव्हर्मेंट थ्रू DHS चालू दवरल्या. पयलीं इन्शुरन्स तर्फे चलताली आनी आतां गव्हर्मेंटान म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स आनी हेल्थ मिनिस्टर इंट्रस्ट घेवन ही स्कीम बरी जावची आनी लोकांक जास्तीत जास्त बरो फायदो मेळचो म्हणून ही आतां आमच्या तर्फे गव्हर्मेंट तर्फे स्कीम चालू आसा. आतां आज आनी फाल्यां ही जे न्यू कार्ड जी आसा तांचे डेट्स सगळ्यांक कळिल्लें आसा. सगळ्या 18 सेंटरांनी ह्या नवीन जी कार्ड्स करपाचें आसा ती फाल्यां पर्यंत सांजची आसतली. ताच्या नंतर नवी कार्ड्स करूंक मेळची ना. तेव्हा ज्या ज्या लोकांनी करूंक ना तांणी 18 सेंटरां जी आसा आमची ऑलरेडी आसा थंय तांणी वचून इवन समजा गर्दी जाली जर सुद्दां टोकन घेवं येता. म्हणजे ते आनीक 2-3 दिसां सुद्दां ते डेट दितले तांकां. ते म्हणजे सगळ्या लोकांक ह्या 2 दिसां भितर नवी कार्ड्स करपाक सवलत आसा. आतां 1 ऑगस्ट पासून ते सप्टेंबर 30 तारीख पर्यंत जे रिन्युअल कार्ड्स आसा जे जवळ जवळ 2,40,000 लोकांनी जे रिन्युअल कार्ड्स केल्या आमची तांकां 18 सेंटर आनी गव्हर्मेंटान आनीक 22 सेंटरां उगडा म्हणून. सो ती 22 सेंटरां म्हणजे जवळ जवळ 40 सेंटरां सबंद गोंयांत प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सेंटर ह्या दरम्यान सबंद गोंयभर सेंटरां आसतलीं आनी हे 2,40,000 ते 42,000 लोक जे आसा तितल्यांकूय रिन्युअल करपाक 2 म्हयने दितले. सो हे 2 दीस नवी कार्ड्स म्हणजे फाल्यां पर्यंत सांजचे नवी कार्ड्स करपाचो सवलत आसा आनी 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर पर्यंत 2 म्हयने हे रिन्युअल जे लोकांनी केल्या तांकां कार्ड्स करपाक ही सवलत दिल्ली आसा.